केंद्रीय रेल्वे मंत्र्यान कोळशाच्या येरादारी संदर्भात केल्ल्या ट्विटा उपरांत गोंयभर बोवाळ पडला। रेल्वे रुळाचे दुपेटीकरण कोळशाच्या येरादारी खातीर न्हय म्हणून गोंय सरकार सांगताले। आता रेल्वे मंत्र्यान केल्ल्या ट्विटा उपरांत विरोधक सरकाराचेर तुटून पडल्यात। दुसऱ्या रेल्वे रुळावयल्यान कोळशाची येरादारी जातली, पूण मुरगांव बंदरात कोळशाची हाताळणी वाडोवचे नात म्हणून मुख्यमंत्री सांगता। हॉस्पेट ते वास्को मेरेन जावपी रेल्वे रुळाच्या दुपेटीकरणाक लागून कोळशाच्या येरादारेक गती मेळटली म्हूण केंद्रीय रेल्वे मंत्र्यान ट्वीट केला। रेल्वे रुळाचे दुपेटीकरण कोळशाच्या येरादारी खातीर न्हू म्हूण भाजप सरकार सदांच सांगताले, मात आता केंद्रीय रेल्वे मंत्र्यान केल्ल्या ट्विटा उपरांत गोंयभर बोवाळ पडला। तांणी केल्ल्या ट्विटा उपरांत विरोधकांनी सरकाराचेर फोग काडलो। सरकार लोकांचे भावने बरोबर खेळटा असो आरोप विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव हांणी केलो। तशेंच रेल्वे दुपेटीकरण कोळशा खातीर न्हू म्हूण सरकार सदांच सांगताले, पूण निमणे खरें कितें ते भायर आयले। पयलीं कोळशाच्या प्रदुशणाक लागून मुरगांवकार त्रासान पडल्यात आनी आतां वेळसाव गांव काबार करपाचो सरकाराचो विचार आसा, अशें आमदार विजय सरदेसायाचें म्हणणें। रेल्वे रुळाचें दुपेटीकरण कोळशाच्या येरादारी खातीर म्हूण घोशणा केल्या उपरांत दक्षिण गोंयचो खासदार कॅप्टन विर्यातो फर्नांडीस हांणी सरकाराचेर तिडक उक्तायल्या। आनीक आज म्हाका दिसता दिस बीजेपी गव्हर्मेंट इज एक्सपोज्ड ऑन ऑल द फ्रंट्स। जे फेक अजेंडा ऑफ द बीजेपी, भ्रष्ट जुमला पार्टी, जे आज म्हाका दिसता टुडे इफ यू लुक, आय थिंक आवर पार्टी प्रेसिडेंट इज गोइंग टू एड्रेस द प्रेस लेटर, बट दूख जाता आमकां जेन्ना आमी प्रोटेस्ट बीन कोता, देर इज अ राइट फॉर अस, बट टुडे दे वेंट टू द काँग्रेस पार्टी हेडक्वार्टर्स इन पेंजीम एंड पुट इंक ऑन आवर बैनर्स ऑन द बोर्ड्स। I condemn this act. This is not democracy. This is dictatorial attitude. This is hukumshai. Never in the history has something like this happened. And this are being done, especially म्हाका दिसता जे थिंगा आमदार आशिल्ले, आदले आमदार आशिल्ले, इतली दादागिरी लोक सोसून घेवपाचे ना। It is very easy to take law in your own hands. But this is not what India is about. This is not what is a democratic process is all about. म्हाका दिसता आज पीपल शुड कम फॉरवर्ड। काल सेंट्रल गव्हर्नमेंटान, मोदी सरकारान अनाउंस केला की डबल ट्रॅकिंग फ्रॉम हॉस्पेट टू वास्को द गामा ऑपरेशनलाइज केला म्हणून, जे आम्ही सगळे गोंयकार ओपोज करता। 2020 लॉकडाऊनाच्या टायमार गैर कानुनी कित्याक व्हिडिओ कॉन्फरन्सान 3 लिनियर प्रोजेक्ट पास केले। That was आम्ही प्रूफ केले इट इज मेंट फॉर कोल ट्रान्सपोर्टेशन। तेन्ना डॉक्टर प्रमोद सावंतान सांगुल्ले इट इज नॉट फॉर कोल ट्रान्सपोर्टेशन, इट इज मेंट फॉर पॅसेंजर। 2 मिनिस्टरांकूय फुडें काढले, श्री निलेश काब्राल आणि श्री मॉविन गुदिनो, दोघांनी म्हणे इट इज फॉर पॅसेंजर डेव्हलपमेंट, आणि आम्ही सांगले 40 मारता म्हणून। आयज स्पष्ट जाल्ले आसा, सेल्फ डिक्लेअर केल्ले आसा की हय ते 40 मारताले म्हणून। दाजी म्हणटा काँग्रेसीक फकत कोळसोच दिसता। रेल्वे रुळाचे दुपेटीकरण जाले जाल्यार पर्यटक गोंयांत येवचे ना काय, अशें दाजी विचारता। डबल ट्रॅकिंगाचेर कोलाचेर कांयच इश्यू जावना। काँग्रेसी कडेन गोंयांत आनी देशभरांत खंयच मुद्दे ना। आतां तुमी पयली आमची आक्रोश रॅली आतांच जाली, आनी डबल ट्रॅकिंगाचे जो स्टेटमेंट आमच्या युनियन मिनिस्टरान केला तो काँग्रेस पार्टी खंय तरी एक आयसोलेशनान घेता, एक कोलूच घेता। तातूंत भोंवपाक लोक म्हणजे ट्रॅव्हल करचे ना लोक, तातूंत भितर टुरिजमाक बरें जावपाना, तातूंत टुरिस्टांक आमचे खंय वचपा खातीर सवलत जावपाना, ह्यो सगळ्यो सवलती जातल्यो, तातूंत भितर कोलाचेय जातले। आनी आमचो पार्टी नाल्यार आमचे हे आमी पयलीं पसून आमची मागणी आसा की कितेंय जालें जाल्यार पोल्युशन जावपाक ना, ते धापून वचपाक जाय, ते सील्ड वचपाक जाय। आनी त्या खातीर आमच्या प्रयत्नान म्हाका दिसता खंय तरी आज JSWन व्हडलो डोम बांदिल्लो आसा आनी आज पोल्युशन लेवल आमी कंट्रोलान हाडला। आज खंय तरी काँग्रेसीक खंय तरी कसलेच विशय नाशिल्ल्या कारणान फक्त जो स्टेटमेंट आसा तातूंत भितर तांणी सगळें म्हणिल्लें आसा, ट्रेनीची फ्रिक्वन्सी वाडटली, ट्रेनीच्यो ट्रॅव्हलिंग पॉयंट्स वाडटले, टुरिस्टांक बरें पडटलें, टुरिजम आमची वाडटली, हे सगळें वाडटा आसतना एक पोलाचो इश्यू घेवन ताजेर स्टेटमेंट करप हें चुकीचें आसा। दुसरे वटेन रेल्वे रुळाच्या दुपेटीकरणाक लागून कोळशाच्या येरादारीक गती मेळटली ही गजाल खरी आसली तरी कोळसो हाताळणी वाडोवचे ना म्हूण मुख्यमंत्री सांगता। परतूय एकदा सांगता, कोल जितको आसा पळय न्ही ताजी कॅपेसिटी आनी वाडची ना गोंयांत। हांव क्लियर करता, इतके जर तेंच्यांनी म्हटलें ते कोल तो घेता शब्द, तितून म्हटलेलें आसा क्लियर कट जर पळयत, टुरिजम म्हटलेलें आसा, ट्रेड म्हटलेलें आसा, बाकीचें सगळें आसा भितर। वाय दे आर टेकिंग कोल जितके परमीट केल्लो आसा पळय आतां पर्यंत तितकोच ताज्या वयर वाडचो ना। फॉर्मर CMान एश्युरन्स दिल्ले तेजे आतां बरें जालें म्हणटा। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV।